नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांतल्या हॉटेलांनी आनी रेस्टॉरंटांनी खाणा जेवणाच्या वस्तूंचे वाडल्यात दर. वेपारी गॅस सिलिंडरांच्या दरांत वाड जाल्ल्यान दर वाडप शिवाय दुसरो पर्याय ना, सांगता पणजेचे हॉटेलकार. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात गौतम खट्टराचो सशर्त जामीन मंजूर. वास्को प्रथम वर्ग न्यायालयाचो आदेश. धारबांदोडा म्हालांतल्या साकवाडा आगलोट रानांत सापडली वाघाची कुशिल्ली कूड. नाखटां आनी दात आसा गायब. ह्या प्रकरणाची खोलायेन जावची चवकशी. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराची मागणी. फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जाले उपरांत जालो कायदेशीर गोंधळ. गोंयांत, महाराष्ट्रात आनी झारखंडात एकूच कायदो, मात तिनूय राज्यांतलो वेगवेगळो दृष्टिकोन. प्रकरण पावलां सर्वोच्च न्यायालयात. कुचेलीच्या खडपावाड्यावयल्या सुभाष नायकाच्या मरण प्रकरणात धक्को दिवपी वळण आयला उक्ताडार. पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत म्हापशा पुलिसांनी ह्या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव केलो नोंद. संचालकाक निर्णय घेवपा खातीर 60 दिसांचो जाय वेळ. तारीख थारावपाचो अधिकार फकत पंचायत संचालकाक. मंत्री मॉविनाची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. वास्को वाठारांत एका भौशीक कार्यावळीत सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याच्या आरोपात गौतम खट्टराक निमणे वास्को प्रथम वर्ग न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केलो. न्यायालयान जामीन मंजूर करतना ताका 15,000 रुपयांची हमी आनी हेर कांय अटी घाल्यो. वास्को एका भौशीक कार्यावळी वेळार गौतम खट्टर हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केले. ताच्या विधाना उपरांत पुराय गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ह्या विधाना खातीर धार्मीक भावना दुखयिल्ल्याचो आरोप करीत ताच्या आड जायत्या पुलीस स्टेशनांनी कागाळ दाखल करून पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो. उपरांत 24 तारखेक हिमाचल पुलिसांनी खट्टराक कुल्लू जिल्ल्यांत ताब्यात घेतिल्लो. 26 एप्रिलाक ताका गोंय पुलिशेच्या सुवाधीन करून ताका रितसर अटक केल्ली. ताचे उपरांत गौतमान 29 एप्रिलाक वास्कोच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताच्या जामीन अर्जाचेर बिरेस्तारा 30 एप्रिलाक सुनावणी पुराय जाली. मात कोर्टान ताचो निकाल शेनवारा राखून दवरिल्लो. खट्टराच्या जामीन अर्जावयलो निकाल शेनवारा सकाळच्या सत्रांत अपेक्षीत आसलो. मात न्यायालयान तो राखून दवरून 2.5 वरांचेर जाहीर केलो. सकाळ सावनूच न्यायालयाच्या भायर लोकांची गर्दी आशिल्ली. निमणे न्यायालयान आपलो निर्णय जाहीर करीत गौतम खट्टराचो सशर्त जामीन मंजूर केलो. न्यायालयान जामीन मंजूर करतना ताका 15,000 रुपयांची हमी आनी हेर कांय अटी घातल्यात. म्हाका खूब बरें दिसलें बेल ऑप्शन ग्रांट जालें, कित्याक थोडे हार्ड वर्क आसता पळय तो इट पेस आफ्टर यू गेट एन ऑर्डर. आमचें काम आमी केल्लेंच. आमी बेल फायल केली 29 30 ती आमी आर्ग्युमेंटां दवरिल्ली आनी आज ताजो रिमांड कम ऑर्डर्स आशिल्ले. सकाळीं मॅडमीन थोडी क्लॅरिफिकेशन्स घेतली आमचे कडल्यान. इंटरव्हेन्शनूय आयिल्लें, सो इंटरव्हिनरा कडल्यानूय आर्ग्युमेंट्स जाले. आनीक सांजची आतां ऑर्डरीक आशिल्ली. आतां ऑर्डर अलाव जाल्या. बेल एप्लिकेशन 15,000ची 2 शुअरिटी सांगल्यात. थोडी कंडिशन्स कोर्टान इम्पोज केल्या आनीक तातूंत बेल एप्लिकेशन किती कंडिशन्स आसा ती? 15,000च्यो 2 शुअरिटीज सांगल्यात. गौतमाचे 2 रिलेटिव्साचे लोकल नंबर्स आनी एड्रेसीस दिवपाक लायल्या आनी ताका नॉट टू लीव द कंट्री सांगल्या आनीक नॉट टू रिपीट ऑफेंसिस अशी म्हणजे कंडिशन आसा. गौतम खट्टर जी को आज न्यायालय से बेल मिला है, जमानत मिली है, तो ये हमारे एडवोकेट अमेय प्रभु देसाई जी और उनकी पूरी टीम, अन्य एडवोकेट सबका जो है सामूहिक प्रयास है. उन्होंने सत्य की, न्याय की बात को न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने जैसे हमेशा सदा से, सदियों से, आदि अनादि से सत्य की जीत होती आई है, धर्म की जीत होती आई है, न्याय हमेशा मिला है सत्य को, तो आज भी गोवा में ऐसा ही हुआ है. जब राम और रावण का युद्ध था तब भी धर्म की जीत हुई थी. जब कंस और कृष्ण का युद्ध था तब भी धर्म की जीत हुई थी. और आज भी ये धर्म की जीत हुई है, ये सत्य की जीत हुई है. और हम गोवा के लोगों का हृदय से आभारी हैं. गोवा एक सनातन परंपरा का, सांस्कृतिक परंपरा का प्रदेश है जहाँ ये सब फलती और फूलती है. परशुराम जी की भूमि है, लव और कुश की भूमि है, ये गाय की भूमि है, ये आस्था की भूमि है, ये विश्वास की भूमि है. तो ऐसी भूमि को हम नमन करते हैं
और गोवा के मुद्दों के साथ, गोवा के सनातन के साथ, संरक्षण के साथ, गाय के साथ हम सदैव साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे। और हम यहाँ पर सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया इस धर्म युद्ध में, इस न्याय युद्ध में, इस सत्य के युद्ध में। या निकाला खातीर सध्या या वादाचेर तात्पुरतो फुलस्टॉप पडला, तरी ह्या प्रकरणात गुन्हे फाट्याच्या चौकशेकडेन सगळ्यांची नदर आसा. For allowing me to step in this entire intervention application. One thing is certain that yes, bail is granted. That's not the end of it. He has to face the trial. Nothing that is going to go beyond trial. One thing is clear that we are going to assist the prosecution throughout. And justice is going to be done. It is a fact that yes, the sentiments of Goans at large have been hurted. But right now, since the bail is granted, no further comments. But one thing, there are also complaints against the organizers, which are also going to be taken up by us. And we have to see that yes, there has been abatement in this offence. We are going to take the legal recourse towards the fag end. And of course, organizers, the complaint, we will take the right way of. Well, this case, what has happened right now, it's on the end of our investigation. I'd like to thank the Honorable Judge for taking the right decision, giving a bail. It's acceptable sometimes. You cannot win all the time. But yes, I know, I am very sure, at the end, the victory will be ours. We want justice, that these kind of incidents don't happen again. We want justice for our Christian community as we are peace-loving people. So, I like to thank our honorable lawyer, Advocate Fiola, and also Advocate Melvin for coming and helping us with this particular intervention which you put right now. But I'm sure the further investigation, whatever is going to happen in the future now, we will know the right track is being followed. We know that we are winning again because we have the right evidence as well, and God is with us. That's the main thing. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धारबांदोडा म्हालातल्या आगलोट रानात कुशिल्ल्या अवस्थेत पट्टेरी वाघाची कूड सापडली. या वाघाच्या मरणाचे खरे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना. मात वाघाची नाखटां आणि दात गायब आशिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. संबंधितांनी या प्रकारान लक्ष दिवन या प्रकरणाचो खोलायेन तपास करचो अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी केल्या. 2019 ते 2025 या वर्सा सुमार 5 वाघांक मरण आयिल्लें. जाल्यार 2026 वर्साच्या मे म्हयन्यात पट्टेरी वाघाची कूड सापडली. देखून गोंयांत वाघाचे अस्तित्व आसा अशें सिद्ध जाता. Afternoon we have received, and this site is actually a private area, survey number 52 of Aglot village. It is on the outskirts of our forest. So our team has secured the carcass, and it is in a very decomposed state, and most of the parts are actually naturally eaten up by the predator, scavenging animals. So we are doing the further formality. The veterinary doctor is on the way, and he will be examining in the carcass at the site. And also we are informing the National Tiger Conservation Authority. And as per their advice only, we will be doing the formality. Prima facie, there is no suspicion of any foul play is there, because we are examining the entire area for any kind of foul play or anything. But nothing has been found as per the site examination. We are doing the Panchanama, and all formalities are taken. बाहर का ऐसा कुछ स्नैप होता है, ऐसा No. कुछ मिला है? Nothing confirmed. No such things are found. Even we are examining the adjacent area also, so nothing is there. Teeth and jaws are missing. No, we can't say it's missing and all, because since it is decomposed, naturally the teeth will come out when the scavenging animals or someone scavenge on this. उत्तर गोवा वन विभागाच्या धारबांदोडा ह्या तालुक्यान आसपावपी आगलोट ह्या गांवान एक वाघ जो आसा तो अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेन मेळ्ळेलो आसा.
गोंयान वाग ना असे परते परते म्हणटात, पूण 2009 ते 2019 ह्या वर्सा 5 वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा. आनी आतां परतो एकदा 2026 आमकां एप्रील म्हयन्याच्या उपरांत मे म्हयन्यान एक वाघ जो आसा तो मेल्लेचे तेचे कलेवर जे आसा ते आमकां दिश्टी पडलेले आसा. हांव गोंयच्या वेगवेगळ्या रानांनी फिरत आसता आनी ते फिरत आसतना अशा प्रकारची म्हायती मेळ्ळी की एक वाघ जो आसा तो कुजलेल्या अवस्थेन आगलोट हांगासर पानस म्हणून जो आसा वाडो, त्या वाठारांत एका खाजगी वन क्षेत्रा भितर, ज्या वाठारान हांगासर वन खातें जें आसा सतपालचें, त्या वाठारा सावन एका ह्या जंगली भागान हो वाघ जो आसा तो अत्यंत विकट अवस्थेन मेळ्ळो आसा. आता ताका कोणी मारला काय ताका दुसऱ्या जनावरान मारला हें सांगप खूब कठीण आसा, पूण तेचे दांत जे आसा आनी पंजाची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्लेली आसा. गांवांत आसा ज्या रानान हांगा पट्टेरी वाघ मरण पावलो आसा, ज्या आमी घटनास्थळी गेले पयल्यार पट्टेरी वाघ जो हांगा आसा तो 2 कडेन विभागून जाल्लो आसा, मरण पावलो आसा. दोनी पार्ट सेपरेट जाल्ले आसा. पूण हांगा प्रथमदर्शनी जेन्ना आमी पळयले तेजी जी वाघाची जी दांत बी आसलेले, नाखटां आसलेली ती कांयच दिसना. ह्या संदर्भान जेन्ना आमी पळयलें की आमचो प्राध्यापक राजेंद्र गिरकर सर हो जो हांगा आसा पर्यावरणवादी, तोय बी घटनास्थळी आहा. तेणी तांकां स्पेशल तांकां टीम जी फॉरेस्टाची टीम तेणी तांकां हांगा घेवन आयिल्ले आसा आनी तेणी तांकां जेन्ना रानान आपूण भोंवतालो तेन्ना ताका वास येता म्हणून तेणी ताका नदरेन पडलो आनी हो ताका दिश्टी पडलेले आसा. आतां पळयता जो पट्टेरी वाघ आसा आतां तेजे हांगा सगळे जो डॉक्टर आसा, एनिमल हजबंड्री डॉक्टर आहा, तो हांगा येतलो, तेजी पोस्टमॉर्टम करतलो आनी तेज्या हांगच्यान तेजी बॉडी ताका व्हरतले आनी पितो करून दवरितले. गोमंतक टीव्ही खातीर आगलोटच्यान एकनाथ केडेकर. कलम 151 खाला पोटवेंचणुके गोंधळ आता सर्वोच्च न्यायालयात पावला. 1 वर्साच्या नेमाचो वेगवेगळ्या आदेशांक लागून परिस्थिती चड गुंतागुंतीची जाल्या. पळयात पुराय बातमी. कलम 151 खाला पोटवेंचणुकेविशीं महत्वाचो वाद चालू जाला. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाण उमेदवार वेचून आयिल्ल्याक 1 वर्सा परस चड वेळ ताचें काम सुरू उरलें जाल्यार पोटवेंचणूक करपाची गरज ना, अशें गोंय खंडपीठ म्हणटा. झारखंड आर्टिकल 164 भारताचे संविधान हाच्या आदाराचेर 1 वर्सा परस चड वेळ ताचें काम सुरू उरलें जाल्यार पोटवेंचणूक करपाक मेळटा, अशें झारखंड उच्च न्यायालय सांगता. जाल्यार पुणे मतदारसंघात चड वेळ जागो खाली दवरलो जाल्यार लोकशायेचो अपमान जाता देखून मुंबय न्यायालयान ठाम निर्णय घेतलो. मात 1 वर्साची मोजणी खंयच्यान करपाची? संबंदीत मतदारसंघ खाली जाला त्या तारखे सावन वा नवो उमेदवार वेचून आयिल्लो त्या काळा सावन हाचे विशीं मतभेद जाल्यात. या संदर्भात राज्यात 3 वेगवेगळ्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान वेगवेगळे आदेश दिल्ल्यान गोंधळ बरोच वाडला. हे प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयात पावल्यात आनी हाचेर निमाणो निकाल कितें लागतलो, वर्सा खंयच्यान थारतली, मतदारसंघ खाली जाल्या त्या तारखे सावन या नवो उमेदवार वेचून आयिल्लो त्या काळा सावन. गोंय फोंड्या मतदारसंघाच्या प्रकरणात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान वेगळी नदर दवरली. ही सुवात रिती जावपाक 17 म्हयने उरले तरी वेंचणूक आयोगाची अधिसुचोवणी उसरा आयली. निकाला उपरांत नव्या आमदाराक फकत 10 म्हयने प्रत्यक्ष कामा खातीर मेळटले, अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. हो वेळ 1 वर्सा परस उणो आशिल्ल्यान न्यायालयान वेंचणूक रद्द केली. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची सुवात बरोच तेंप रिती आसली तरी वेंचणूक आयोगान वेंचणूक जावंक नाशिल्ली. त्या वेळार एका मतदारान मुंबय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वेंचणूक बेगीन जाली अशें याचिकेत स्पश्ट केलें. न्यायालयान खर भुमिका घेतली आनी चड काळ ही सुवात रिती दवरप म्हळ्यार लोकशायेचो अपमान असो निकाल दिलो. ही सुवात रिती जाली तेन्ना 1 वर्सा परस चड वेळ उरिल्लो देखून वेंचणूक आयोगान प्रशासकीय कारणांक लागून वेंचणूक टाळप चुकीचें आशिल्लें अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. झारखंड उच्च न्यायालयान विरेंद्र मंडळ प्रकरणात ह्या कायद्याक चड लवचीक रूप दिलो. कलम 151A मदली 1 वर्साची अट ही मार्गदर्शक तत्व आसा आनी सक्तीची न्हय अशें न्यायालयान सांगलें. जर एका राज्याचो मुख्यमंत्री वा मंत्री 6 म्हयन्या भितर वेचून येवप सक्तीचें आसत जाल्यार कलम 164(4) मागीर काळ 1 वर्सा परस उणो आसलो तरी वेंचणूक जावपाक शकता.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुचेली खडपावाड्यावयल्या सुभाष राम नायकाच्या मरण प्रकरणात आता धक्कोदिवपी वळण आयला. पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत म्हापशा पोलिसांनी या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव नोंद केला. पळयात पुराय बातमी. कुचेली खडपावाडो वाठारांतल्या 61 वर्सां पिरायेच्या सुभाष रामा नायकाच्या मरण प्रकरणात एक महत्वाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. कुटुंबान उक्तायिल्ल्या दुबावा उपरांत पोलिसांनी रोखडोच हस्तक्षेप करून कूड ताब्यात घेतली. पोस्टमॉर्टम अहवालात दुबावीत परिस्थिती उक्ती जाले उपरांत म्हापसा पोलिसांनी या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव नोंद करपाचो निर्णय घेतलो. सध्या या प्रकरणाची पुराय चौकशी सुरू आसा. या प्रकरणात फुडलो तपास म्हापशे पोलीस करतात. या मरणा फाटल्यान नेमके कारण कितें आनी आरोपीचो सोद घेवपा खातीर पोलिसांचो पंगड कार्यरत जाल्या. बॉडी आमी पोस्टमॉर्टमाक गेली पळय तेन्ना काल आमी तेजे हरशी फिनरल करपाक हाडले. मागीर कळ्ळें कितें तांकां सपोर्टूय नासलो. तांकां सांगलेलें हांवें कितें कंप्लेंट करा म्हटल्यार ती म्हणाले नाका आसूं कितें कंप्लेंट आमच्या फाटल्यान कोण ना बॅक मारूंक शकता कोणूय. तरी आसतना हांवें सांगलें ना. मागीर तांकां कळ्ळें कितें इतलो लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळो कितें येयले ते लोक खूब हांगासर जमा जाले. तुमी करा कंप्लेंट करा. आनी आमकांय डावट आसलो ताका मारलात म्हणून. मारला म्हणजे कितें ताका फ्रॅक्चर बी नाकांतसून रगत येतालें हितून कानांतसून येतालें. तरी आसतना ती करूंक सुद्दां म्हळ्यार आमी सांगलें करा म्हळ्यार लोक पळय आमकां सपोर्ट केलो हेचेर आमकां कोणे तरी पुलिसाक कंप्लेंट केलें. आमचो तो गौतम एडवोकेट बी येयलो आनी कोण येयले सपोर्ट केलो आनी कंप्लेंट करून मागीर पुलीस येयले आनी तेची बॉडी व्हेली पोस्टमॉर्टमाक व्हरोन आयज पळय आमी सकाळीं पोस्टमॉर्टम करपाक बॉडी येयली तेची. आनी तेन्ना कळ्ळें कितें आमकां डॉक्टरान सांगलें आमी आयकून तेचो रिपोर्ट सारके सरप्रायज. तेच्या कानान एके सायडीनसून सारके डॅमेज सारके मोडलेलें भितरल्यान. तेच्या नाकाक फ्रॅक्चर आसलो मल्टिपल फ्रॅक्चर तेच्या नाकाक आहा. चस्टाक फ्रॅक्चर आहा. तेच्या फाटल्यान बॅकबोन मोडलेलो आहा. बॅकबोन सारको म्हणजे असो मोडला कितें कसो मारला तो एक तर पांयान मारून प्रेस केल्लो आसतलो ताका नाल्यार कित्याक तरी आपडला. मागीर ताचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आहा. म्हाका असलो आनी त्या मनशाक जर मारप हो कोण तो सारको मूर्ख आसतलो आनी तांकां अशें शासन जावंक जाय की तांकां भितर उडोवन तांकां सारके लायफ टायम हें दिवंक जाय तांकां. फूल मर्डर आनी हितून कांयच ना. रिवेंज कोण रिवेंज घेता आनी हें करता तो हो जालो. मीन्स हो जालो मर्डर. म्हणजे मनीस वाचता कित्याक हें ना तें पूण फूल मर्डर. आनी हेचे वरसून आमकां जाय कितें काल आमी कितें कंप्लेंट केल्ली डावट आहा. आतां आमी 100% म्हणटा तें शुअर हो मर्डर. आनी आमकां हे केसीचेर फुडलें इन्वेस्टिगेशन जाय. आनी हांव मागता कितें पुलिसांची तेंच्यांनी हेचेर सारकें हें करपाचें इन्वेस्टिगेशन करपाचें. तेंच्यांनी वेस्टीद ही केस ही करपाची न्हू. कित्याक फुडें आतां हें जालें ना जाल्यार फुडें तो हेंच जातलें. तो आनीक फुडें कोणाक मारतलो. आमकां आमच्या फॅमिलीच्या मेंबराक आमकां हें जाय जस्टीस जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकार. सांकवाळ पंचायतीच्या वेंचणुकेची तारीख थारावपाचो अधिकार पंचायत संचालकाक आसा. संचालकाक निर्णय घेवपा खातीर 60 दिसांचो वेळ आसा. काय प्रलंबीत गजालींची तपासणी सुरू आशिल्ल्याचे मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले. कांय दीस पयलीं सांकवाळ पंचायतीच्या सरपंच आनी उपसरपंचान राजिनामो दिल्लो. ताचे उपरांत आतां मेरेन ही दोनूय पदां रितीं आसात. हे विशीं पत्रकारांनी मंत्री माविनाक विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना तो उलयलो. म्हाका विचारता आय फिक्स द डेट डायरेक्टर फिक्स द डेट अंडर द पंचायती राज एक्ट आनी पळय डायरेक्टर ऑलरेडी स्पश्ट जबाब दिला. देर आर 60 days टू डिसायड एंड मीनवायल इन दीस इंटरवेनिंग पीरियड ही हॅज सेड इवन डीम्ड केसीस वे दिवपा जाय आसले लायसन्स दिवना. So they have come to know so many things. So they said we need some time, we'll settle that and then we'll fix a date. So in any case it has to be fixed within 60 days. त्यांच्या इथून बिरांत आसा की आसा आनी सेटिंगूय जावंक शकता म्हणटा ते कोता तांकां तेणी म्हणला आरोप केला. In fact we have said do it as soon as possible. In fact I said do it before Monday. ओके कोणाचेर व्हिडिओचेर आरोप नाका, डायरेक्टरचे नाका, कोणाचेर नाका. Yeah, coming Monday, but he told me it will need time. You will be surprised how many things were kept pending. I don't know the numbers, 3 big sets and which have already been given permission. तांकां लायसन्स दिना. अशें सुद्दां जाल्लें आसा. कोणे डॉक्युमेंट दिल्ले फूल पळोवपाक गेल्या मिटिंगे पास केल्या दिना. डीम प्रोविजन आसतना सांगप की तें डॉक्युमेंट ना म्हणून मागीर डॉक्युमेंट काडला. सो अशें खूब आसा. सो लेट
the director report to me exactly what is the problem. We have no intention of delaying. I want it done as soon as possible. पूण कळून ना तर ते तुमकां डिले नाका म्हणटा डायरेक्टराच्या हातीन सगळें No, आसा no, जाल्यार because see, एज अ मिनिस्टर see, तुमचो कंट्रोल आसता See, don't forget that previously also Sankwal Panchayat has come under scrutiny of the court. If anything goes wrong, he will be held responsible more than anybody else. So he is being a little extra cautious. And should the government not support him if he is following the Panchayati Raj Act, if he is following the law, I should fully back him, no? वाळपय वाठारात मोईन शेख आणि जीव सोपयल्या प्रकरणात आता नवी अपडेट मुखार आयल्या. मरण आयिल्ल्या मोईन शेखाच्या फॅमिलीन वाळपय पुलीस स्टेशनात पुलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावस हाचे आड कागाळ दाखल केले उपरांत ताचेर एक्शन घेतल्या. पुलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावसाची वाळपय पुलीस स्टेशनावयल्यान रिझर्व्ह लायनीत बदली केल्या अशी माहिती वाळपयच्या पुलीस निरीक्षकान दिली. पुलिसान मोईन शेखाक बडयल्या उपरांत तांणी आपलो जीव सोपयल्लो म्हणून ताच्या घरच्यांनी दावो करीत उपनिरीक्षका आड कागाळ दाखल केली. एकान डिवायस पे आसा आनी जो टेक्निशियन आसा CCTV तो टेक्निशियन 11:00 येतलो आनी तांकां कितें आतां दाखयता कित्याक सांग हेजे एक्सेस जो CCTV आहा पळय तो एक्सेस म्हाका ना ओपन करतना तुमकां उजवड दाखोवपाक ऑलरेडी हांवें लेटर केला जो टेक्निशियन आसा प्रोफेशनल एक्सपर्ट तो फाल्यां एक्सपर्ट येतलो. ना तुम्ही सांगले की ते फोन ड्युटी घालले तुम्ही एक्सेस घाल तशें ना म्हणटा प्रायवेट नको तुका जाय जाल्यार फाल्यां यो आनी तूं मागीर पळय आनी तूं जाय जाल्यार तुवें मागीर अशें समज उलयता जाल्यार हेजो एक्सेस म्हाजे कडेन ना तुमी जाय जाल्यार कोणा कडेन खबर घाल म्हाजे कडेन एक्सेस ना आनी स्पेशल लेटर सुद्दां आतां केलें हे जेन्ना एक्सेसाचेर उलयना म्हाका दिसता तुमचे कोण कोण आसतले मोबायलाचेर उलयला जर कोण टेक्निशियन आसलो टेक्निशियन उलयला ऑलरेडी ताका एसपी गावता जे ताका इमिडिएट एक वायलेंस घातली इमिडिएट रिलीव करपाक एक ऑलरेडी आमी अर्जंट आतां रिलीव आनी रिजर्व लायनींग घातला ताका तो आतां हांगा एक ना वाडपय एसपो तेजी ड्युटी आतां वाडपय जावपाक ना तो रिजर्व लायनींग ऑलरेडी. पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर IT विभागाच्या तपासणे वेळार वाहन चालकांक चुकीच्या पद्दतीन दंड दिता अशी धक्कादायक घडणूक उजवाडाक आयल्या. पोल्युशन परवानो आसून लेगीत एका पर्यटकाक 10,000चो दंड भरचो पडलो. असोच बेकायदेशीर प्रकार चालूच उरलो जाल्यार गोंयांत पर्यटक कित्याक येतले असो प्रस्न सध्या उपरासपाक लागला. देखून हो चेकपोस्ट बंद करचो नाजाल्यार योग्य म्हायती दिवपी कार्यालय सुरू करचें अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. हे जाताना 10,000 येताना 10,000 20,000 फाईन लागला मला आम्ही ते काय एग्रीमेंटची गरज परत बसायचो माझ्या पूर्ण ट्रिपचे खर्च पण 20,000 आला नसेल हे बोला असं जर चाललं तर मग गोव्याला येणार कोण. आता किती आला फाईन एकूण सगळा 20,000 PVC नाही PVC आहे तुमच्याकडे 12/5/2026 पर्यंत आहे हा PUC आणि गाडी नंबर MH51A0216 आणि तुम्हाला आम्ही व्हिडिओ पण दाखवू. त्याच नंबरनी आम्हाला फाईन पडलेला आहे मगाशी म्हणजे 2 दिवस पूर्वी आणि आता पण नॉट अप्रूव्ड म्हणून आलेला आहे PUC एक्सपायर्ड म्हणून. तर सामान्य एक्सपायर्ड म्हणून आलं म्हणजे अजून ते सामान्य लोकांनी कसं करावं म्हणजे यांनी असं केलं 20,000 फाईन बसल्यावर कसं गोव्याला पण यायचं पडतं. तुमची मागणी काय आहे जोपर्यंत सारखं होत नाही तोपर्यंत काढून टाकावं ना बंद करून टाकायचं. पुढं कोणतं ठेवा नाही रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो लगेच तुम्हाला हे करून देईल की बाबा व्हॅलिड नाही. कमर्शियल गॅस सिलिंडरांचे शॉर्टेजीचो प्रस्न अजून सुटावो जावंक नाशिल्लो. आता हॉटेल वेवसायिकांचेर परत एक फावट म्हारगायेचें संकश्ट कोसळ्ळां. दुसरे वटेन सिलिंडर म्हारग जाल्ल्यान आता करचें कितें असो प्रस्न हॉटेल वेवसायिकांक पडला. कमर्शियल गॅस सिलिंडराच्या शॉर्टेजच्या प्रश्नांतल्यान हॉटेल वेवसायीक अजून सावरूंक नाशिल्ले. कमर्शियल गॅस सिलिंडर मेळप कुस्तार जाल्ले आसतना आतां सिलिंडर तब्बल 993 रुपयांनी म्हारग जाल्ल्यान हॉटेल आनी रेस्टॉरंट धन्यांचेर आकांत आयला. हॉटेलां बंद दवरप परवडपाचें नाशिल्ल्यान खाद्यपदार्थाचे दर वाडोवचे बगर
आता पर्याय ना अशें हॉटेलवाल्यांचे म्हणणे आसा. दुसरे वटेन खाद्यपदार्थ वाडिल्ल्यान सामान्य ग्राहकांच्या बोल्सांक कातर लागपाची शक्यताय आसा. सिलेंडर शॉर्टेज जाल्ले तेन्नाय रेट वाडयलो तेन्ना आमी काय ते करूं इतले सोंसून आमी रेट सुद्दां वाचून लोकांक त्रास करून दिवंक आमी आसा तीच रेट दवरची आनी तसोच धंदो करताले. सो आतां अचानक जेन्ना 1000 वाडयले तेन्ना आमी कितें करपाक तें सुचना. आमकां 2 दिसांनी एक सिलिंडर सादारण लागता आनी आमी रेट वाडयले जाल्यार त्रास घेवपाचें कमी जातले. आमचे तो परिणाम आसतलो. परत भाडे प्रती म्हारगाय वाडटली. म्हारगाय वाडले परत कामगारांचो आपलो पगारूय वाडत आसतलो. दोन समज आमी दिवले जाल्यार आमकां बसून तांकां पगार ते रावचे ते गांवांक वयता म्हणटाले आनी आमकां सगळेंच लॉस जातलें. परत आमकां परत जाग्यार टायमार मेळचे ना कामगार आनी खूब जाता आमकां तांकां बसून पगारूय दिवचें पडटा जेवण दिवचें पडटा सगळें. आनी आतां ते सगळें म्हारगाय वाडल्या भायर वयता तेन्ना ते आमकां पगारूय वाडटले. सगळे वाडचे आमकां हो मार बसतलो. तेन्ना हेचे खंय तरी सरकारान विचार करपाची आनी आमकां सवलत दिवपाची. ना जाल्यार म्हणजे म्हारगाय वाडत वयतली जाले जाल्यार. आतां पर्यायच ना न्हू वाडत वतना इतके दीस आमी आतां 2.5 म्हयने सुमार तशें सोंसून आमी 1 रुपया सुद्दां वाडत नासलो. आतां तो पर्यायच ना आमकां वाडोवचेच पडटले नाल्यार आमचे खर्च सुटलो ना न्हू. आतां तुमकां कमर्शियल गॅस सिलिंडर टायम टू टायम मेळटा. कमर्शियल सिलिंडर सुद्दां आतां आमकां तो 8 दिसांनी एक मेळटा. तोय बीन आमी 25 मेनूचे जे आयटम आसा ते आमी लिमिटेड करता आनी त्या प्रमाणे आमी तो एडजस्ट करून सिलिंडर सांबाळून वापरता. जी हॉटेल म्हणजे बिचोले एरियेन जी हॉटेलां आसा त्या हॉटेलान आतां प्रत्येक आयटम जी भाजी जी 30 रुपया 40 मेळटली ती आतां 60 रुपया प्लेट केल्या. त्या शिवाय तेंचे अदर बाकीचे जे आयटम आहा बटावडा मिरची हे सगळ्यांचे तेंच्यांनी दरवाड केला. हेजें कारण विचारल्यार ते आमकां सांगता की कमर्शियल जो सिलिंडर आसलो तो गव्हर्मेंटान आयज 2000 वरसून कांय तरी 3000 येला म्हणून जवळ जवळ 5 ते 60% दरवाड केल्या. पण ही दरवाडीचो फटको तांकां बसला तो बसलाच त्या बरोबर सामान्य ग्राहकाकूय बसला. कारण जो गरीब मनीस सामान्य मनीस आयज भाजी पाव खावंक बसतालो आनी तेजें बील 100-125 रुपयान भागताले ते आयज खंय तरी 200चे वयर वयतले. आनी 200चे वयर वता म्हणजे तो जो डेली वेजीस जो 300-400 रुपया जोडटा तेजो अर्दो जर असोच पगार हेका जर गेलो जाल्यार ते सामान्य ग्राहकान करपाचें कितें म्हणजे कांय कळना की सरकारान कितें चलयलां. शॉक पे शॉक दी जा लायट वाडयली हे वाडय बील वाडय सगळें वाडयत आसा आनी आतां हे सिलिंडराची हें भर पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह.